WRD मिनिस्टर विनोद पालयेकारान गोयचे झरे साल्वार करपाचें काम हातात घेतलां. गोंयभर सुमार 1900 नैसर्गिक झरे आसा असो WRDचो अदमास. अशे सगळे झरे सोदून काडून ते नितळ करून बांदून काडपाचें काम हातात घेयात म्हूण पालयेकारान खात्याच्या सगळ्या डिव्हिजनांच्या इंजिनियरांक सांगलां. गोंयभरचे 2000 झरे सोदून काडून ताचें काम खंय सुरू जावपाचें आसा. ते जलाचे साठे सोदून काडून आमी ताजेर प्रोसेस करून आनी त्या शिवाय जे पळय नॅचरल स्प्रिंग्स आसात ते झरे डेवलप करून तेचो विकास करून ताजें उदक संपूर्ण गोंयांक आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. अशे कितकेशेच झरे आसात जे आटले गेल्यात तेंचे स्रोत आमी सोदून काडटले. हांवें आमच्या डिपार्टमेंटाक आदेश दिल्ले आसा की 30 जून पर्यंत म्हाका रिपोर्ट सबमीट करा. गोंयान जितके झरे आसात ते सगळे झरे सोदून काडून आमकां रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे सादारण 1900 झरे आसात गोंयान आनी त्या 1900 झऱ्या पैकी सद्या कितके उपलब्ध आसात आमकां ते सोदून काडा आनी जे लोप पाविल्ले आसा ते लोप पाविल्ले झरे तांचेर प्रोसेस करून ते सोदून काडून तांचें पुनर्वसन करा आनी ताजें उदक सगळ्यांक उपलब्ध जावचें अशी आमची इच्छा आसा आनी गोंयच्या जनतेक ह्या उदकाचो वापर करून उपलब्ध करून दितले. काम सुरू करचे म्हूण आपल्या खात्याच्या सगळ्या डिव्हिजनाच्या इंजिनियरांक मंत्र्यान सध्या अर्द काडल्या. अजून काम सुरू जावपाचें आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. कोळशाच्या पोल्युशना आड वास्कोकारांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. कितलोसोच तेंप लोक कोळशाच्या पोल्युशना आड आवाज काडीत आसात. मात दिशी दिशी प्रदूषण वाडटा. आयतारा सकाळीं वास्कोच्या रस्त्यांचेर ओव्हरलोडेड ट्रकांतल्यान कोळशाचे कुडके पडिल्ले दिसतनाच लोक चाळवले. वास्कोच्या रस्त्याचेर पडिल्ले हे कोळशाचे कुडके. रस्तोभर राशींनी पडिल्लो हो कोळसो. एक गाडी वता तशी उडटा. लोकांच्या नाका तोंडान वता. बोवाळ जातासो पळोवन कंपनींतल्यान कामगारांनी कोळसो एकठांय करून गटारांनी उडयलो. गव्हर्मेंटान आनी गोवा पोल्युशन बोर्डान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें. कित्याक आयज जेचो रस्त्यार डायमंड पडला तशेंच एक मनीस तेणी क्लीन करपाक धाडलेलो वचय आनी तो क्लीन करून कोळसो पळय गटरान उडयता. आमची म्युनिसिपालिटी गटर सगळे क्लीन करपाक भोंवताय आनी ते रस्त्यार वयलो कोळसो काडून गटरां उडयताय. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. फोमेंतो स्कॉलर स्किमा खाला अंदू 7 विद्यार्थ्यांक अमेरिकेत इंजिनियरिंग शिकपाक धाडल्यात. ह्या पयलीं 14 जाण ह्या स्किमी खाला अमेरिकेत शिकतात. मडगांवां फोमेंतो स्कॉलर्स गौरव सुवाळो जालो. आज चडशीं कामां रोबोटा कडल्यान जातात. त्या खातीर बेकारी वाडूंक लागल्या. ह्या फुडें शारिरीक कामापेक्षा बौद्धीक कामाक वालोर चड आसतलो म्हूण उद्देजक आनी फोमेंतोचो चेअरमॅन अवधूत तिमलो उलयले. आज डिजिटलायझेशनाच्या युगात बेकारी वाढूंक लागल्या. मनशांची जागा रोबोट घेवंक लागल्यात. कॉम्पिटिशनात जांची बुद्धी तल्लक तो वयर सरतलो आनी तिगतलो. फोमेंतो हुशार भुरग्यांक फुडें सरपाक आदार दिता. त्या भुरग्यांनी उपरांत ह्या समाजा खातीर बरो वावर करचो म्हूण उद्देजक अवधूत तिमलो उलयले. Here is a threat of unemployment, and the authorities, the political authorities keep on talking about setting up factories. I have seen factories now moving all over the world. People less factories. So where is the employment from factories? I have seen car plants in South Korea, Japan. There are no people. The robots are making the cars, but somebody else is making robots. The robots make robots and make robots. Robots make cars. The cars are driven by robots, invisible, and life is without employment. But you will get all the fruits of science and technology by sitting at home or by not working. So who will work? The best of the best will work with their minds. So we will only have mind workers and not physical workers. So here is the other thing. That is why we discuss internally to develop only the best of the best to be sent.
to an institution which does very good development, all-round development. You have seen 5 of them here today. They're trying very hard, and they are all in the top 2% of that school. So, the Goan cream also is cream internationally. We are not in the memorizing scholarship. We are looking at a holistic development of a human being. So he should have way above average intelligence, but also a total development of his approach to life. And that's why we chose this program for America, and where they get very good attention, the flexibility to make you into a complete human being to serve the society, whether it is in the US or whether you want to come back. But by and large, one of the prime conditions is you must have boy in your heart. And that's how we have done this. फॉमेंतो गोयच्या हुशार भुरग्यांक अमेरिकेत इंजिनियरिंग शिकपाक संद दिता. अंदू 7 भुरग्यांक वेंचून काडिल्ले. हे पयलीं फॉमेंतोन अशा 14 भुरग्यांक अमेरिकेत शिक्षण स्पॉन्सर केला. फॉमेंतो स्कॉलर्स आनी फॉमेंतो यंग स्कॉलर असे 2 प्रोग्राम आसात. फॉमेंतो स्कॉलर प्रोग्राम तर्फे 11वी सायन्सी जो भुरगो आसता ताका सिलेक्ट करता, म्हणजे थ्रू सर्टन टेस्ट, आनी विथ सम फॉमेंतो एड ताका आमी SDSMT म्हणून एक बरी युनिवर्सिटी US आसा, त्या युनिवर्सिटीक इंजिनियरिंग कोर्सा खातीर धाडटा. आतां पर्यंत आमचे 14 भुरगे थंय शिकतात, आनी ह्या वर्साक आतां फर्स्ट इयराक जॉइन जावपाक 7 भुरगे वतले, म्हणजे 21 भुरगे फर्स्ट इयर टू 4th इयर ऑफ इंजिनियरिंग थंय गोंयचे आमचे शिकताले. त्या नंतर फॉमेंतो यंग स्कॉलर्स प्रोग्राम म्हणल्यार आमी 7वेचे भुरग्यांक सिलेक्ट करता. ओन्ली 7वेचे भुरग्यांक सिलेक्ट करता पयले लेवलाक. 7व्या भुरग्यांक सिलेक्ट करतात, तांकां थोडे एडिशनल स्टडी मटेरियल दितात, तांकां डिफिकल्टी सॉल्व करपा खातीर थोड्योश्यो क्लासी दितात. सगळे फॉमेंतो तर्फे हे फुकट दिल्ले वता, आनी तांकां आमी कॉम्पिटेटीव एग्जाम वेगवेगळ्यो ज्यो आसा पळय त्यो आन्सर करपाक मोटिवेट करतात. आनी मागीर त्या एग्जामींतल्यान जे बरे परफॉर्म केले तांकां मागीर आमी 8वेक सिलेक्ट करतात. 8वेंतल्यान मागीर 9वेक, 9वेंतल्यान मागीर 10वेक म्हणल्यार तांकां आमी सिलेक्ट करतात, आनी तांकां त्या तरेचो जे कोचिंग कितें मटेरियल जाय, स्टडी मटेरियल जाय, आनी तांकां कितें डिफिकल्टी सॉल्व करपाक हेल्प जाय. रेगुलर कोचिंग क्लासी आमी घेना, फक्त डिफिकल्टी सॉल्विंग तांचे खातीर क्लासी घेता, आनी तांकां एडिशनल मटेरियल घेता, जेणे करून तांणी ज्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम सगळे आसा आनी बऱ्यो करच्यो, बरे आन्सर करच्यो. आनीक आमी सहसा म्हणटा की आमचे गोंयचे भुरगे कॉम्पिटेटीव एग्जामी फाटीं पडटात, ते फाटीं पडनयो. आमचे गोंयचे भुरगे हुशार आसा, तांकां ह्या तरेच्या कोचिंगाचो हेल्प मुखार बरी कॉम्पिटेटीव एग्जाम आन्सर करपाक जातलो अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.